सगळ्या संसारान आमी पळयता ह्या वडिलांक एक उपकाराक पडनासली संगत वा घरांत एक कोयर पडले चिंतून मोगाच्या भाव भयणींनो, कुटुंब म्हळ्यार घोव बायल भुरगीं आनी हें सांगून आसा कुटुंबाचें व्याख्यान. पूण कुटुंब केवळ घोव बायल भुरगींक सीमीत जायना, पूण कुटुंबांत असल्या स सांद्यांक सीमीत जावन आसा. स सांद्यांचो एकूट वा गांज हे कुटुंब रचीत करता वा स्थापन करता. देखूनच आमी म्हणटा बीं नासतना चड ना, रूख नासतना फळ ना, तशेंच वडिलां नासतना आमी ना. शिराकाचो ग्रंथ म्हणटा, वडिलांक कोण मान दिता तो लांबावक जियेता. आज ह्या 100व्या दिसाच्या नोवेना वेळार कुटुंबांत वडिलांचो पात्र म्हणलो विशय नियाळूंक आमी प्रयत्न करूया. मोरेचें जिवीत आमी नियाळ्यार आपल्या वडिलांक ती खाल जावन जियेली आनी होच तिचो बरो शेगूण आपल्या मुद्दा जेजूच्या जिवितांत ती रुता करता. आनी अशें लोकांसवाचें आमकां म्हणटा, जेजू जणवायेन वाडलो, देवविरांतेन वाडलो आनी आपल्या आवय बापायक खाल जावन तो जियेलो. तर आमच्या मुखार सवाल, कित्याक कुटुंबांत वडिलां महत्वाची? आमकां शिकप आसा, तांकां अनुभव आसा. शिकपान आमी सगळें साधन करूंक जायना, पूण शिकप आनी अनुभव सांगता गेल्यार आमचें जिवीत परिपूर्णतेक पावच्याक आमकां साध्य आसा. देखून वडिलांचो सांगत, वडिलांची सलाह आमचें जिवीत फळाबरीत करता. वडिलां सांगता वेळ खर्चूचो. आज आमची कुटुंबां ल्हान जाल्यात, आमच्या कुटुंबांनी भुरगीं उणी जाल्यात आनी भुरगीं कितें मागतात आमी सगळें दितात. आनी आमी सगळे मोबायलाच्या काळांत आसतना भुरगें रडल्यार आमी मोबायल दिता, भुरग्यांक आनी कितें विचारल्यार मोबायल डाटा दिता. आनी अशें भुरग्यांक कितें जाय, जावं ती मोबायल, जावं ती इंटरनेट, जावं ती टीव्ही सगळी आमी दिता. पूण कितलीं जाणां आमच्या भुरग्यांक आमच्या वडिलां सांगता वेळ खर्चूंक तांकां आमी सोडटा. जेन्ना आमच्या भुरग्यांक आमच्या वडिलां सांगता वेळ खर्चूंक आमी सोडल्यार भुरगीं वडिलांतावन बरे शेगूण शिकतात आनी आपलें जिवीत एक शगुणेवेन जिवीत करत्याक ती जगतात. म्हणून आमी पळयता वडिलां कुटुंबाच्या ल्हान ल्हान संगतींनी आमकां ती आदार दितात. सबारपटी जेन्ना आमचे आवय बापूय प्रायस्त वा व्हड जातात, ती कसल्याकच कामाक फावनात म्हणलें आमचें चिंतप जाता आनी अशें आमी तांकां पयस दवरता. पूण आमी जराल रितीन तांचें जिवीत पळयल्यार वडिलां जेन्ना प्रायस्त जातात तांकां ल्हान ल्हान काम करची आशा उरता, कित्याक व्हडलीं तांची कामां तांच्यान जायना. आनी अशें जावं दी नव्यान जल्मल्या भुरग्यांक आदार दिवचें, तांकां सांबाळचें, जावं ती घरांत ल्हान ल्हान जावं ती सान मारचें, जावं ती आनी इतर खंयची नितळाय करची, हे वडिलां करतात. आनी अशें तांची एक जबाबदारी वा तांचो सांगात आमच्या कुटुंबाक एक जीव वा दादूसकाय दिता. आनी भुरग्यांक वाडोवचो अनुभव आमकां ना, नव्या काजारी जोड्यांक, पूण वडिलांक आसा. पूण सबार नवी काजारी जोडी चिंतात ह्या वडिलांक भुरग्यांक वाडोवचो एक अनुभव ना, देखून तांकां ती पयस दवरतात. पूण आमी मोती धाडूंक जाय, समजूंक जाय, तांणी आमकां जल्मा हाडला आनी आमच्याकी उसलो अनुभव भुरग्यांक ल्हान व्हड करचो, वाडोवचो आमच्या वडिलांक आसा. आनी जिविताचें साहस तांणी अनुभव केला. आज ती प्रायस जाला, आज ती कटल्यार आसा, आज ती पिडेस जाला, पूण तांच्या जिवितांत सगळे कश्ट आनी दूख तांणी अनुभव करून जिवीत मुनून दिलात. आनी आज आमचें जिवीत सुफळ करून, आज आमचें जिवीत फळाबीत करून हर एक नव्या काजारी जोड्यांनी वा नव्या ल्हान कुटुंबांनी तांचे तावन देख शिकची, लिसांव शिकची, तांचें उदाहरण जिवितांत घेवचें महत्वाचें जावन आसा. आनी महत्वाचें संगत जावन आसा ही सगळीं वडिलां प्रायस्तां तांच्या जिवितांत सोंसणीकाय माया मोगान बोगसणाच्या स्पिरितान ती जियेल्यात आनी आम्हा सर्वांक ती मेल फ्रॉम जावन आसा. देखूनच आमी तांचे तावन शिकचें महत्वाचें जावन आसा. पूण भाग्यवंत पौलुसो आपल्या परिपत्रांत कुटुंबाविशीं तो म्हणटा, आज आधुनिकीकरणा वरवीं आनी वैज्ञानिकरणा वरवीं
ह्या आमच्या वडिलांक मान दिवच्या वयर एक परिणाम पडला. आनी जरार रितीन जावं दी सगळ्या संवसारान आमी पळयता ह्या वडिलांक एक उपकाराक पडनासली संगत वा घरांत एक कोयर पडले चिंतून लोक तांकां पयस दवरतात वा कुटुंबाचे सांदे तांकां पयस दवरतात. आनी ह्याच्या विशयान पोप फ्रांसीस बी उल्लेख करता. आनी आज आमची परिगत आमी पळयल्यार आमच्या घरांनी वस्तूंक जागो आसा, पूण आमच्या वडिलांक वा प्रायस आवय बापायक जागो ना जाला. आज आमच्या कारांनी सुण्यांक बसूंक जागो आसा, पूण आमच्या आवय बापायक बसूंक ना जाला. आनी अशें थोडे कडेन आमच्या घरांनी जागो नासतना आमी तांकां अनाथ आश्रम सोदून वतात आनी थंयसर आमी तांकां दवरूंक प्रयत्न करतात. पूण आज आमचें जिवीत आमी विशेष रितीन नियाळून करूंक जाय, कित्याक आज हांव ह्या अंतर आसा जाल्यार ताका कारण म्हजे आवय बापूय जावन आसा. देखून जावं ती चेडो वा चेडू, आज तुमी तुमच्या एक व्हडल्या अंतर आसात. हे जिवितांत जायते साधन तुमी केला, ह्या साधना फाटल्यान तुज्या आवय बापायचो सहकार आनी आदार महत्वाचो जावन आसा. तांणी दिल्ले परिश्रम आनी तूं भितर आसा. देखून आज हर एकल्यानी विशेष रितीन ह्या नव्याना वेळार ह्या विशयान आमी चिंतचें महत्वाचें जावन आसा. आज आमी कितें जावन आसा जाल्यार हाका कारण आमची प्रायस्तां वा आमची आवय बापाय, आनी तांकां आमी मान दिवंक प्रयत्न करचे. देखून बरी मायेची देख आमच्या जिवितांत आमी घेवया. ती आपल्या वडिलांक खाल जावन जेली, तांकां तिणें मान दिलें आनी आमकां हें पाळच्याक एक आदर्श ती जाली. देखून आज ह्या नव्या वेळार आमी निश्चय करया. आनी कसलो निश्चय आमी करया? आमची वडिलां आमच्या कुटुंबाचे जणवायेचे भंडार आनी क्रिस्ताय आनी तांची सेवा करूंक आमी फुडें सरया. रेशी मरयेच्या जगतिका आमच्या वडिलांक मान करून तीच बरी